उमेश नावेलकर यांच्या घरा कडेन आसा भटवाडी हांगा जे तरेन उदक भरला एक वयल्यान एक बारीकसो नाला व्हांवता आनी त्या नाला क्लीन करपाची गरज आसा। आमी WRD कडेन लेटर घालतले। ज्या टायमार हो रस्तो केल्लो तेन्ना आमी सांगलेलें की हांगा रिटेनिंग वॉल घालपाची गरज आसली, ती तेंच्यांनी घालूंक ना। सो फुडें ती आमी प्रपोज करतले PWD कडेन आनी तो नाला जो आसा तो WRD कडेन आमी मागतले की तो नाला फूल वयरसून सकयल पर्यंत क्लीन करचो। तसोच हांगा एक क्रॉस ड्रेनेज आसा, ती क्रॉस ड्रेनेजीक पायपां आसा, ती पायपां काडून तेका हे घालपाची गरज आसा, म्हणजे कॉन्क्रीट ब्रीज घालपाचो बारीक घालपाची गरज आसा। कित्याक तर वयरसून कितें जें व्हांवून येता ते पायपाक शिरकता आनी मागीर उदक सकयल फ्लो जायना। सो तो कलवट बांदपाची गरज आसा ती पायपां काडून, तेन्नाच हें उदक हांगा भरपाचें कमी जातलें। आयज आमी भटवाडी गांवांत आसा आनी म्हाज्या वांगडा आसा हांगातले वॉर्ड मेंबर दिलीप वरक। तेन्ना आयज अशें दिसता की हांगासर लोकांच्या सबंद घरान उदक शिरलेलें आसा आनी तेतूर खुबशी डॅमेज जाल्लेले आसा। भितर लोकांक शेतां डॅमेज जाल्या, तेन्ना इंटरनल घरांतले इलेक्ट्रॉनिक्स आनी हे सगळे हेजो मेन म्हटल्यार ह्या उदकाचेर जे घरान शिरता आनी जे आयज रस्त्या पर्यंत आयज उदक भरलेलें आसा तेजेर सरकारान सोल्युशन काडपाची गरज आसा। आनी हो जो विशय आसा तो हांव सरपंच ह्या नात्यान सरकारा पर्यंत पावोवपाचो हांव प्रयत्न करतलो आनी तेंच्या कडल्यान बेगींतल्या बेगीन आमी सोल्युशन हाडपाचो प्रयत्न करतले। धन्यवाद।